पिंक फोर्स आम्ही खूप खोस बघता मनातल्यान आज पिंक फोर्स आम्ही आयच्यान डिक्लेअर करता आणि या सोहळ्याक माझ्या बरोबर गोय राज्याचे डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर आमचे पणजेचे आमदार बाबू स्पॉन्सरात आणि या पिंक फोर्साक आनीकूय फोर्स दिवपाक हेमाबाई आसा अमिती श्रीत्री आसा पूजा बेदी आसा आमचे डीजीपी आणि बाकी पिंक फोर्सान आशिल्ली म्हणजे सगळ्या सीएस हांगासर आसात गोंयभरच्यान आयिल्ल्या सगळ्या माझ्या मोगाळ भयणीक नेटान सगळ्यांनी ताळयो मारून सगळ्यांचे स्वागत करचे हांव सगळ्यांचे खास करून या सोहळ्या खातीर वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशना वयल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक इन्व्हाइट केली आणि तुम्ही सगळी जाण हांगासर आयली त्या खातीर मनापासून तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता। हांवें पिंक फोर्साच्या बद्दल चड सांगपाची गरज ना जो तुम्ही स्ट्रीट प्ले पळयलो धाकल्या भुरग्यांनी तुमकां स्ट्रीट प्ले दाखयलो आणि ताज्या उपरांत तुमकां कळ्ळें की पिंक फोर्स कशा पद्दतीत एक्ट जातलो। हाज्या उपरांत अजूनही आमचो पिंक फोर्साचेर जे एक स्ट्रीट प्ले जावपाचो आसा ताज्या उपरांत म्हाका दिसता सिंगींग जावपाचें आसा। या 2-3 कार्यक्रमांतल्यान आमी एक्चुअली पिंक फोर्स कशा पद्दतीत इम्प्लिमेंट करतले हे तुमकां कळटलें आणि निश्चितच 24/7 365 डेज वो पिंक फोर्स खास करून कोस्टल बेल्टात खास करून टुरिस्टाच्या ठिकाणी हांगासर अवेलेबल आसतले आणि जो भंय बाबून उलोवन दाखयलो मॅडमीनी उलयता आसतना दाखयलो तो सगळ्या जाणांक आमच्या विशेष करून म्हणजे भुरग्यां खातीर आणि महिलांच्या खातीर वो पिंक फोर्स एक्ट जातलो। गोंयांत येवपी टुरिस्ट हांच्या खातीर वो पिंक फोर्स सातत्यात काम करतले त्या खातीर तांकां एक्सपर्ट ट्रेनिंग तांकां एक्सपर्ट कावन्सिलिंग आणि कशा पद्दतीत एक्ट जावप ही तांकां स्पेशल ट्रेनिंगूय दिल्या आणि पयलेच फावटी म्हणजे 24/7 नायट ड्युटीचेरूय बी राउंड द क्लॉक अशा पद्दतीत खंयचोच म्हणजे एखादो क्रायम जावचो न्ही तो प्रिव्हेन्शन करपा खातीर सातत्यात आमी दिल्ले नंबर्स ताजो अवेअरनेस म्हाका दिसता सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गोंयांत घडोवन हाडचो। बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट म्हणून आमी सदोदीत अतिथी देवो भव म्हणून जाणा जाल्ले आसा। हाज्याय फुडें खूब मोठ्या प्रमाणात आमी क्रायम डिटेक्शन करपा खातीर न्ही क्रायम प्रिव्हेन्शन करपा खातीर सातत्यात वावुरतले। आमचो पुलीस फोर्स वो नवीन जे आसा पळय न्ही आमी थोड्याच दिसा पयलीं सायबर सेलाचें ओपनिंग केलें। सायबर सेलाचे बरें ऑफिस आमचे सायबर क्रायम बाब एसपी क्रायम बाब शोभीत सक्सेना हाच्या अंतर्गत आमकां रायबंदर हांगासर काम करता। पिंक फोर्स विशेष करून 11 पुलीस स्टेशनाचेर इनिशियल स्टेज काम करतलो आणि कालांतरात गोंयांतल्या प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आमकां केसीस वुमन अँड चिल्ड्रन रिलेटेड केसीस हँडल करपा खातीर आमच्यो पुलीस फोर्सांतल्यो पिंक फोर्स भयणी थंयसर अवेलेबल आसतल्यो। सातत्यात गोंयांत अशा पद्दतीत पयले राज्य ठरला की जे पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस करपी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता बाब डीजीपी आणि आमच्या पुराय टिमीक ज्याच्यानी पयल्यात पयली गोंय राज्यांत आमी पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस करपाक शकले। विदिन अ शॉर्ट स्पॅन आमी हो इंट्रोडक्शन गोंयांत केला त्याबद्दल हांव तांचे अभिनंदन करता आणि गोंयच्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा आमकां सेलिब्रेट करपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांगासरूच 19 तारखे दीस दनपारां 1.5 वरांचेर सेल परेड आणि फ्लाय पास पळोवपा खातीर तुमकां सगळ्यांक इन्व्हाइट करता। दनपारच्या 1.5 वरांचेर वर्सा 60 वर्सां पयलीं म्हणजे आमची विक्रमादित्य बोट जी गोंयांत आयिल्ली आणि तांच्यांनी गोंयाक मुक्ती मेळोवन दिल्ली तोच परत एकदा शो पळोवपा खातीर सेल परेड सेम आमी मिरामारच्या ह्या बिचाचेर दनपारचो सेल परेड पळोवपाक मेळटलो। काही जाणांक फाल्यां ट्रायल बेसीस घेवपा खातीर फाल्यां दनपारात सेल परेड तुमकां पळोवपाक मेळटली ती दनपारां ट्रायल बेसीसचेर आसतली बट पंतप्रधाना वांगडा सेल परेड पळोवपा खातीर तुम्ही सगळे जाण परवा दनपारां ह्याच बिचाचेर हजर रावतले हाची हांव आशा बाळगिता आणि परत एकदा हांव पिंक फोर्साचे खूब खूब अभिनंदन करता।